एक गव्हर्मेंट सर्वंट जेन्ना काम करपाक येता जाल्यार एक रिप्रेझेंटेटिव्ह बीइंग अ MLA ऑफ दॅट एरिया तो विदाउट इन्फॉर्मिंग मी अनऑफिशियली इलिगली म्हाजे फूल व्हिडिओ रिकॉर्डिंग केलेले आसा। कित्याक एक खरंच हो इम्पॉर्टंट पॉयंट, एक ऑफिसर एक गव्हर्मेंट सर्वंट एक आमदाराची रिकॉर्डिंग करता, फाल्यां ईच एंड एवरी गव्हर्मेंट ऑफिसर सगळे आमदाराचे अशेंच रिकॉर्डिंग करपाक भोंवतले, कितें तेंच्या कामाक आफयले, कितें सांगपाक आफयले, सगळ्यांचेच रिकॉर्डिंग करतात। इट इज सेंडिंग अ रॉंग मेसेज। जे तेणें केलां पळय तें रॉंग केल्लेलें आसा। खंयचो तुका अधिकार ना एक रिप्रेझेंटेशनाचे हे करपाक। आनी हो गाडयेन बसून गाडयेन तेणें कॅमेरार लावन दवरला। कसलो भंय आसलो म्हणजे इतलो तो प्रिपेर जावन येयलो काल। गाडयेन कॅमेरा लायला, बॉल्सान मोबायल दवरला, सगळे रिकॉर्डिंग करपाक येयलो। कसले इंटेन्शनान येयलो आनी उलोवपाकूच काय दिना। कितें उलयता ते दुरीक बांदता, मदींच म्हणटा केबल काडटा, बिश्टें कितें उलोवपाक उतरां घेतला तोंडान आनी गेला। आनी आयज तो स्टेटमेंट करता आपल्या कोणाची गरज ना, आपूण कोणाक भियाना, असले गुंडांक आपल्यान खूब पळयलां आनी कितें पळयलां। तेंच्यांनी ताका प्रेसवाल्यांनी विचारलें, तुमच्या असले भावांनी ताका विचारलें बाबा तुका प्रोटेक्शनाक लागून कितें केलेलें आसा। तर आपल्या प्रोटेक्शनाक आपल्या कडेन लायसन्स आसा खंय ऑफिशियल, आपल्या कडेन गन आसा खंय, आनी ती बीन 2 आसा खंय आपल्या कडेन, 2 लायसन्स गव्हर्मेंटान दिल्लेले गन आसा खंय आपल्या कडेन। असो तो एक गव्हर्मेंट सर्वंट। हांव आमदार जावन म्हाजे कडेन अजून लायसन्स ना मरे, म्हाजे कडेन गन ना मरे। आनी ह्या गव्हर्मेंट सर्वंटाक 2 लायसनां आसा, 2 गन घेवन भोंवचें पडटा। म्हणजे ताका खबर आसा हे ताणें जी पापां केलां, जी वायटपण घेतलेलें आसा लोकां कडेन, हे ताका लोकांचो भंय आसा। आमी आयज आमदार जावन सुद्दां आमी बिंदास आसा। अजून पर्यंत परत ताका काशिनाथ शेट्येक हांव सांगता, तूं हांगा येयलो त्रासान पडटलो, तूं हांगा येवनूच दाखय। तो म्हणटा न्हू संकाल सांगता सगळे लोक आसा न्हू, ते लोक तुका खंयसून फातरायत म्हाका खबर ना, तुजे गन मागीर कितली काडटा भायर ते आमी पळयतात। आनी आय कंडम ही स्टेटमेंट, कित्याक तो फटींग उलयता, तेजो असलो फटींग मनीस आयज पर्यंत आमी पळयलेलो ना। बट तरी पासून जो कायदो आसा त्या कायद्याक आमी फॉलो करतले आनी कायद्या प्रमाणे आमी करून घेतले। तेजे लागून आमी हांगा पुलीस स्टेशनाचेर येयलेलो आसा। आमच्या वांगडा सगळे रेजिडंट्स आसा हांगाले, आमच्या वांगडा आमचो मंडळ अध्यक्ष आसा, आमचे एडवोकेट्स आसा हांगा जेंच्यांनी ही कंप्लेंट ड्राफ्ट केल्लेली आसा। हांव मुद्दाम तुमकां थोडी गजाली सांगता। हे लेटर आसा 31 मे 2024 जे असिस्टंट इंजिनियरान बरयलेले। एनक्लोज हियर इज द कॉपी रिफर्ड लेटर रिसीव्ड फ्रॉम सुप्रिटेंडंट इंजिनियरिंग। इन दिस रिगार्ड यू आर हियरबाय डायरेक्टेड टू फिक्स अ डेट फॉर जॉईंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ लोकल MLA एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर यांची सगळ्यांची नावां घालून दिलेली आसा। हे एक लेटर जालें 31 मेचे। तेज्या उपरांत परत 2 जुलयाक परत एक लेटर येयला तेजे भितर। इन कंटिन्युएशन विथ द लेटर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर वाय डेटेड नोडल ऑफिसर लँड एक्विजिशन डिपार्टमेंट फॉर अ जॉईंट इन्स्पेक्शन अलॉंग विथ द अदर ऑफिशियल्स अँड लोकल MLA रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। ही इन्स्पेक्शन अजून पर्यंत जाल्लेलें ना। ही जेन्ना 2 लेटरां गव्हर्मेंटाची आसा की बाबा इन्स्पेक्शन लोकल MLA घेवन इन्स्पेक्शन करचेली, ही दोनूय अजून पर्यंत जाना। ही आतां हांव तुमकां दोनूय गजाली सांगता ती 2024 एक मेची आनी एक जुलयाची 2 लेटरां ही हांगा दिल्लेली आसा। तेज्या उपरांत जेन्ना असेंब्ली 9 इश्यू रेज केल्या उपरांत हांवें स्वता आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक बरयलेले ऑन 20/12/2023 2023 डिसेंबराच्या 20 तारखेक हांवें बरयलेले। क्लोजर ऑफ ट्रेडिशनल एक्सेस बाय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट एक बोगदा इन मुर्मुगांव विच विल बी लीड टू हाऊसेस टू लँडलॉक म्हणून। सो हे सगळे हांवें बरयलेले आसा। आनी हे लेटराचेर मागीर फुडें CMन लेटर बरयलेले आसलेले आनी तांकां इन्स्पेक्शन लोकल MLA घेवन कर म्हटलेलें। हे जायनासतना काल एक थंयसर एक दादागिरी जाल्लेली आसा। ह्या मनशाक आमी सोडपाना। हे मनशाचेर आयज आमी FIR फायल करता, सगळी लोकल्स रेजिडंट्स मेळोन फायल करता। आमी पुलीस स्टेशनाचेर आमचे लोकल्स वचून थंयसर FIR फायल करतली तेच्या नांवाचेर, कित्याक तेणें जे हिसपान थंयसर काल एक्टिविटीज केला, इट इज ऑल इलिगल एक्टिविटीज केला। बीइंग एज अ गव्हर्मेंट सर्वंट ही हॅज एक्टेड लायक अ एक्टिविस्ट ओवर देर आनी इलिगल एक्टिविटीज केलेली आसा। थंयसर लोकांक बुरशी गायी मारलेली आसा, तांकां थंयसर बायलांक दुखल्लेले आसा, तांकां थंयसर रिस्ट्रेन केल्लो आसा ते प्रॉपर्टीन येवपाची। ती प्रॉपर्टी तेंची गव्हर्मेंट लँड ते म्हणटा गव्हर्मेंट, बट ती फुटपाथ आसा, ती पायवाट आसा, ती ट्रेडिशनल पायवाट फॉर लास्ट 50 years आनी थंयसर तेंचो कसलोच बोर्ड ना ट्रेसपास म्हणून। दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट म्हणून एक बोर्ड ना थंयसर। हे ट्रेसपासर विल बी प्रोसिक्युटेड म्हणून एक बोर्ड ना।
सो ताका सांगता तूं जे चार्जीस घालता तेंच्यांनी ट्रेसपास केले. हांव म्हणटा तुवें आमच्या प्रॉपर्टीन येवन ट्रेसपास केलेले आसा, तुवें ट्रेसपास केलेले आसा आनी तुवें आमच्या लोकांक रिस्टेन केलेले आसा तेंच्या प्रॉपर्टीन वयपाक. हे ताका हांव चार्ज करपाक लागलेलो आसा. हांव की आतां कंप्लेन फायल करपाक कंप्लेन रेडी आसा. सगळीं सेक्शनां आमी मेन्शन केल्लेली आसा कंप्लेनीन. अंडर वॉट सेक्शन हांव तुमकां चड एक कंप्लेन अगेन्स्ट मिस्टर काशीनाथ शेट्ये ई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट फॉर wrongfully restraining, wrongfully confinement, threat and mischief to the locals under section 126(2), 127, 352, 351, bracket 2 and 3, 324, 79, 74 of BNS. ह्यो सगळी आमी सेक्शनां तेजी लायलेली आसा एंड वी आर फायलिंग अ FIR अगेन्स्ट काशीनाथ शेट्ये. कित्याक जे तेणें काम केलां काल ते खरेंच नालायकपणाचें काम केल्लेलें आसा. खरेंच रॉंग, खूब वायट दिसता जेन्ना एक हांव आमदार, एक रिप्रेझेंटेटीव हे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचो आसतना, कॉन्स्टिट्युन्सीचो रिप्रेझेंट आसतना सुद्दां म्हाजे कडेन सुद्दां तो रुडली बिहेव केल्लो आसा म्हाजे कडेन. आनी हांवें ताका सांगलेलें कंप्लेन घालपाची आसा, म्हाज्या लोकांचेर कंप्लेन घालपाक दिवपाना आनी हांव स्टँड बाय दॅट. हांव कोणाचेर कंप्लेन जावपाक दिवपाना.